Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. माथेवाचें शुभ वर्तमान. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडलो म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चोडूंक आनी आपणे आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडवताले, कित्याक परते वारें मारताले. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण सजमून ते भियेले आनी भिवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, दीत दवरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशी येवशें कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सरशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी त्या होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. सर्वेस्पराचें उतर.